हांव हे प्रेजेंट पंच आसलोलो आनी डेप्युटी सरपंच आसलोलो. आमी म्हणजे फाटीं हांवें जायतें काम केलें आनी बाय लेतिसा अनओपोज येवपा आसलोले तेजे भाशेन मुगेली मिसीस येवपा आसलोली अनओपोज. थोडेशे गांवांत थोडेशे मनीस फाल्स आसताय तेमी तें कितें केलें आनी वोट ओबीसी केलो आनी ओबीसी केले उपरांत आमी एक बरो कॅन्डिडेट तयार केलो. आमी बाय लेतिसाक उलयले चोय जे अशें करून कोणें फाल्स केलें ताका लागून आमी तयार केला आनी एक सांगिलां जे हांवें केलां तेजे चड लेतिसाक आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या आनी तें करून दाखयतले. आनी आमी आतां सगळे आमगे सगळे भाव एकवटान आहाय आनी आमचो भाव आमचो पार्टीचो आमचे पॅनलाचो सुप्रिमो तेणें जायते फट केलो आनी आमी जायते ज्युडिशरी थंय गेले. स्टील आमकां आजून ज्युडिशरी आमकां सेता आहा. आमगे पेटिशन अजून आहा. आमी ओबीसी चॅलेंज केलें तें आमी फूल कॉन्फिडन्स आहाय ज्युडिशरीची आमकां जास्तीच दितले म्हूण. पयलें म्हणल्यार हांव देवा बाबाक दिनवा आसता ही म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हूण आनी सेकेंडली म्हगे पेरंट्सां म्हाका बोर देखीन वाडयला आनी म्हाका जायतो सपोर्ट दिला आनी ही हो पोस्ट घेवपा खातीर म्हाका तयार केला. आनी दिनवा आसता आमचो सुप्रिमो बाब जुझे पेरेरा आनी एंटनी फिर्नांडीस आमचो डेप्युटी सरपंच आनी एक्टिंग पंच ऑफ पोकवाडो हाकाय दिनवा आसता. आमगे बेतालबाती डेव्हलपमेंट फ्रंट हेणी आमगे बेतालबाती एक पॅनल गायलो आहा आनी हितूंक हे वॉर्डाक बाय लेतिसाक दवरलें आनी हितूंक हे बरे कॅन्डिडेट आनी बरे वर्कर बसून बरे सोशल वर्कर देखून तेजेर कोणें कॅन्डिडेट गायले ना आनी तें आयज अनओपोज येयला. ताका लागून हांव मागता आमगेले उरलोले बेतालबाती 2 वॉर्ड उरले तेजेर हेरांनी तांकां 2 वॉर्ड उरले तें सगल्यांनी बरो सपोर्ट करून निवडाय धाडपाक. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां सगळे कोणी पंचायत आमगे जालो आहाय जावं नुवें उरला वेर्ना जावं माजोड जालो तोली सगल्यो आमगेल्यो पंचायत जालो आहाय. तेच भाशेन म्हाका विस्वास आहा आमगे बेतकारकारांचेर ही विलेज आमच्या अंडर जातली आनी हे विलेजींत सदां पयले सावन बरे MLA जाले मिनिस्टर जाले पूण डेव्हलपमेंटा सायडीन सारकी लास्ट उलयशा. हांव भोंवते जाणां हांवें चोयलां हिंगा डेव्हलपमेंट कांयच ना बेतालबातींक.